मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्राजिताच्या काळार आमी आसाव जेजूचें कश्ट मोराण जिवानपण नियाळूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. आयच्या ह्या बागी दिसा सोमयाचें आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताचें उतर नियाळूंक आमी आयल्या. आनी आयच्या ह्या बागी दिसा जेजूच्या मोगा विशांत आमी नियाळूंक वेतेल्या. तर सोमयान आमचो भरपूर रितीन मोग केला. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या सक्तेन तुज्या सर्वेस्पराचो मोग कर म्हणून देवान आमकां दिल्लो तो आदेश. जेजू ताच्या सगळ्या जिणयेंत जियेला आनी आमकां जेजू एक आदर्श. त्याच मोगाच्या जेजूक आराधन करूंक, ताच्या मोगाचो अनुभव करूंक ह्या मंगळाराच्या बागी दिसा सकाळीं आमी सांगाता मेळिल्लीं. जेजून आमचो केल्ल्या मोगा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती आमी करया. सदांच ताका विश्वासी रावून जियोंक आमी प्रयत्न करया. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू,
स्तुति तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया जेजू प्रणाम तुका सुमिया जेजू सलाम तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू प्रणिपात तुका सुमिया जेजू प्रणिपात तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय तुका सुमिया जेजू वजान्ना तुका सुमिया जेजू हुसाना तुका सुमिया जेजू वैभव तुजो सुमिया जेजू वैभव तुका सुमिया जेजू वाकणणी तुका सुमिया जेजू वाकणी तुका सुमिया जेजू हरसितांव तुका सुमिया जेजू वैतांव तुका सुमिया जेजू दिनवासतांव तुका सुमिया जेजू दिनवासतांव तुका सुमिया जेजू शाबासकी तुका सुमिया जेजू सबासकी तुका सुमिया जेजू गाजयतांव तुका सुमिया जेजू गजयतांव तुका सुमिया जेजू हरगां तुका सुमिया जेजू हरगां तुका सुमिया जेजू हरगां तुका सुमिया जेजू हरगां तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू थोडो वेळ मौनपणी आमच्या काळजात तावून सु जेजूचें आराधन आमी करया. मोगाच्या न्हू सोमयाचो आसरो सोदून आमी आयल्या. आमचो आसरो आनी बरवोसो ह्या संवसारांत एक आसा जाल्यार तो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. आमच्या मोगा खातीर ताणें ताचो मोग त्या कुर्साचेर किळायला. तर तोच आमचो आसरो, तोच आमचो बरवोसो म्हणून ताका वाखाणून आमी गावया एक गीत. सर्वांनी उबें रावचें. तुमच्या व्हडल्या बुकांनी गीत नंबर 6 पेज नंबर 9. सांगाता म्हणया. तूंच मोजो आसरो, तूंच मोचें कोटें, तूंच मोजो कोरोईस, तूंच मोजो देव. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान, मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान, मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा.
सगळ्या काळजात तुका मोलसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या ह्या काळजात मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सोमयाचें उतर आयकोंक आमी आयतीन सावया देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिवचें तसलें हें जिवीत दिवचें उतर आतां आमी आयकोवया सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 ह्या पासोत हांव बापा उजेर सरपडोन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचें तावन घेता तो आपले महिमे बरीत संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मोरिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं अशें बावडटा वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुनयाद पडोवन घट जावं देवाचें उतर घे दयकन बसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमकां सोमेस्तांक देवान मोगान रचलां वयमो कित्याक तो आमचो मोग करता आमी ताचो मोग करच्या पयलेंच ताणें आमचो मोग केला देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय प्राजिताचो काळ जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग नियाळचो काळ देवान ताच्या पुता मुखांत्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ अर्घ दिवचो काळ जावन आसा प्राजिताचो काळ हो प्राजिताचो काळ दिल्ल्या देवाक आमी आज प्रत्येक रितीन अर्घां दिवया आयच्या वचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे सांत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा तुमच्या जिणयेचीं पाळां जेजूच्या मोगाचेर रोंबोन आसून दीत कितल्या चड मापान म्हज्या आनी तुज्या जिविताची पाळां जेजूचेर रोंबोन आसात तितलें म्हजें आनी तुजें जिवीत तें मोगाचें जाता बोगसण्याचें जाता सोडतोडीचें जाता खंयसर आमी जेजू सरशीं कनेक्ट जावन रावना आधुनीक काळार आमकां कनेक्ट जावचें म्हळ्यार समजता न्ही गे कनेक्ट जाल्यार मात्र आमी जेजू तावन बरेंपण जोडटा कशें एका मोबायलाक रेंज आसल्यार मात्र तें कनेक्ट जाता नेटवर्क आसाचें न्ही गे मोबायल कितलें मोलाचें जाल्यार कितल्या मोल दिवन मोबायल काडून गेलें जाल्यार ताका रेंज या नेटवर्क ना जाल्यार ते मोबायलासून कितें फायदो आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया आमचें जिवीत त्या मोबायला पर्यंत नेटवर्क आसूंक जाय आनी आमकां आमच्या जिविताचें नेटवर्क जावन आसा जेजू क्रिस्त 24/7 आमचे खातीर तो चिंता ताणें आमचे खातीर एक योजन रुपीत केलां देखून जेरेमायाचो
ग्रंथ आमकां सांगता अध्याय 29 ओळ 11 तुमचे खातीर म्हजें एक योजन आसा. आय हॅव ए प्लॅन फॉर युअर वेलफेअर नॉट फॉर युअर डिस्ट्रॅक्शन. आय हॅव ए प्लॅन फॉर युअर वेलफेअर नॉट फॉर युअर डिस्ट्रॅक्शन. तुमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हजें एक योजन आसा, न्हय तुमच्या नासा खातीर बगार तुमच्या जिविता खातीर म्हजें एक योजन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देखून मोगा विशांत देवाच्या मोगा विशांत आमी कितलेंय आज नियाळ करयेत. आयच्या वाचपांतच आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमच्या जिविताची पाळां मुळां त्या जेजूच्या मोगांत ती रोंबोन आसून दीत. कित्याक तो मोगाचो सागोर क्रिस्ताचो मोग आमच्यान आटापूंक जायना. देखूनच सांब पावलो एपेसकारांक बरोवन म्हणटा देवाच्या मोगाची गुंडाई रुंदाई उबाराई आमच्यान नियाळूंक असाध्य. तो अनुभव मात्र आमी करीत जाय. ताणें आमचो मोग केला देखून आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 मोगाचो अध्याय म्हणून आमी सांगयेत. त्या अध्यायांत मोगाची लक्षणां सांगल्यांत. हांवें हाचे पयलीं तुमकां सांगलां. देखून किर्तनकार सांब पावलो न्हू कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 13 थंयसर मोगा विशांत आमकां सांगलां. आमचो मोग निस्वार्थी जाय, निश्कपटी जाय. मोग आमचो सोंसणीक. मोगाची लक्षणां थंयसर सांगल्यांत. मोग दयाळ. देखून ह्या मोगाक जी लक्षणां घालता आसतना आज आमचें नांव थंय मुखार घालूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. जावंक पुरो आमचें नांव घालन आमी सांगा जाय सोंसणीक. तुमचें नांव घाला तुमी मोतींतच. मागीर सांगा सोंसणीक. तुमचें नांव पयलें आसूं दी. दयाळ म्हूण सांगा. मोसोर करिना. आपलीच बडाई उलयना. अहंकारान बोराना. मोर्यादे विणें सोलना. सगळें सोंसून व्हरता. मोग सगळें सोंसून व्हरता. देखूनच जेजून ताच्या 12 दीक कुर्साक वेंग मारली. कुर्साची वाट आमी नियाळ्ळी आनी थंयसर आमकां 14 स्तेसांव आसात. त्या स्तेसांवांत 3 पोटी जेजू कुर्सा पोंदा पडलो म्हणून आमी नियाळटा. आमी जेजूचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार जेजूचें सगळें जिवीतच एक कुर्सा वाट जावन आसली. जायते पोटी तो पडुल्लो जावंक पुरो तें आमकां वाचूंक मेळना. आमकां खाली 3 पोटी तो कुर्सा पोंदा पडुल्लो म्हणून आमकां सांगतात. जिवीतच जेजूचें एका रितीचें कुर्साक ताणें वेंग मारली. मोगान रागान न्हय. ताणें रागान तो कुरीस काणगोवंक ना. मोगान बापा थावन तो कुरीस घेतलो. आमच्या मोगा खातीर ताणें ताच्या जिवाचेंच बलिदान भेटयलें. कित्याक आमकां ताचे थंय एक करच्या खातीर. देखून मोग आमकां सदांच बरें करता. देखून आमचे थंय जेजूचो मोग आसल्यार मात्र आमी जेजूचें मिसांव मोगान जियोंक साध्य जाता. आनी आमकां हरी एकल्याक म्हाका एक याजाक जावन आनी तुमकां कुटुंबान जियोवच्यांक एक मिसांव सोमयान दिलां. आनी हें मिसांव सोमया सांगता आमी हरी एकल्यांनी जियोंक आसा. कुटाम जावन आसा देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. आनी हें कुटाम दिल्ल्या खातीर देवाक आज तुमी अर्गां दिया. तुमचें तें कुटाम कशेंय जावं दी तें तुमकां बरें कणकळीत आसा. उडास दवरा. तुमच्या कुटुंबांत जेजू जियेता. जेजू जियेता. देखून काजाराच्या साक्रामेंता वेळार म्हणटात सर्मा वेळार तुमी आयकलां जावंक पुरो काजार जावचें दोगांनी न्हय खंय बगार तेगांनी. फामाद बिस साहेब फुलटान जे शीन ताणें सांगलीं ती उतरां काजार जावचें दोगां मदें न्हय बगार तेगा मदें. तेग म्हळ्यार त्रिंदाद थंय आसा. या जेजू आसा तांचे मदेगांत. खंयसर त्रिंदाद एका लग्नाच्या जिवितांत भितर सरता थंयसर तें लग्ना जिवीत बाळटा. मोगाचें जाता. विश्वासीपणाचें जाता. कश्ट अनवरां पंतावनां येता आसतनाय तांकां कुर्साचेर दिश्ट कोसोवंक साध्य जाता. आनी थंयसर देवाचो मोग नियाळूंक तांकां साध्य जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां मोगान देवान रचलां. देवान आमकां रागान रचूना. देखून तो मोग आमच्या जिणयेन नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. जुवांचो वांचेल अध्याय 3 ओळ 16 आमकां सगळ्यांक कळीत आसा कितें म्हणटा. जुवांचो वांचेल अध्याय 3 ओळ 16 कितें म्हणटा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. संवसाराची नीत करच्या खातीर न्हय बगार ताचे मुखांतर सोडवण करच्याक. देखून आमची सोडवण
करच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयलो. 33 वर्सां तो जियेलो आनी बापाची ह्या कुशेक ताणें खालतीमान घाली आनी आमच्या पातकां खातीर ताणें पातकाचो बरो ताच्या कांदार घेतलो आनी कुरीस घेवन तो कालवारी पर्वता पर्यंत गेलो. मात्र न्हय, कालवारीच्या दोंगरार ताच्याच जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें आनी आमकां देवा थंय ताणें राजी केल्यांत. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर आमच्या जिणयेन मोग ना जाल्यार आमी अरियेक सगत करची व्यर्थ. देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, जर आमी सगळें करता पूण मोग आमचे थंय ना जाल्यार आमी आवाज करतल्या वाटले बरी, आवाज करतल्या वाटले बरी आनी तशेंच किणकिणतेल्या ताळा बरी म्हणून सांगता. आमचे थंय कितलीं देणी आसा जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत मोग ना जाल्यार, म्हणजे देवाचो मोग ना जाल्यार तें सगळें व्यर्थ जाता. देखून देवाचो मोग पयले आमच्या जिणयेंत अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. ते धाड आमकां सगळें फावो जाता. देवाचो मोग आमच्या काळजांनी वतला पवित्र आत्म्या मुखांतर. देवाचो मोग आमच्या हरियेकल्याच्या जिवितांत भरपूर रितीन वतला. देखून जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ 10 आमकां सांगता, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, तें बरोवन वमतोच्या मापान. देखून भरपूर जिवीत आमच्या जिणयेंत देवान दिलां आनी हें जिवीत ताच्या मोगा मुखांतर आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. तर हो मोग आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत जियोंक, तो अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया. देखून जायते फावटी आमी मोगा विरोध जायतीं पातकां आदारता जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमकां सोडतोडीन जियोंक साबार फावटी कश्ट जातात. आनेकल्याक पळयत आसतना आमकां राग तकलेक सडटा. यबा न्ही आमकां आमी काल म्हणटात थोडे मुटी आमकां मस्तू राग येता ह्या राग पळयतना. देखून आमी आमचो राग इल्लो नियंत्रणार दवरूंक प्रयत्न करीत जाय. केदाळ आमचे थंय मोग आसा गे तेदाळ आमकां आनेकल्याचो राग करूंक ताळणी येना. देखून आगस्टीन आगोस्तीन पवित्र सभेचो एकलो दोतोर ताणें म्हणलीं तीं उतरां, पयलें मोग कर मागीर तुका कशें जाय तशें चलय. जर आमचे थंय कोरो मोग आसा जाल्यार, देवाचो मोग आमच्या काळजांनी आसा जाल्यार आमी सगळ्यांक कोणाक आमी मोग करता तांकां आमी वायट मागना, तांकां आमी निराश करना, बगार तांचो आमी मोग यथार्थपणी करूंक आमकां साध्य जाता. देखून मोगान आमचें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. मोगा विरोध कितें आसा आमच्या जिणयेंत तें सगळें सांडया. साबार फावटी आमकां कश्ट भोगतात जावंक पुरो मोगाचे अनेक प्रतिरूप जावन आसा. बोगसाणें कोण मोग करता ताणें बोगसूंकूच आसा. जर हांव मोग करता म्हूण सांगून बोगशिना जाल्यार म्हजें थंय मोग ना म्हूण जालें. देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत, जुवां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता थंयसर, जर तुज्या दोळ्यांक दिसता तुज्या भावाचो आनी भयणीचो तूं मोग करिनाय जाल्यार देवाचो मोग करता म्हणून, जर तुज्या दोळ्यांक दिसनातल्या तुज्या देवाचो मोग करता म्हणून तुज्या भावा भयणीचो तूं मोग करिनाय जाल्यार तूं एकलो पोटकिरो जाताय. कोणें सांगिल्लें उतर? देवाचें उतर आमकां सांगता, हांवें सांगिल्लें न्हय. आमी पोटकिरी जाता आमचे थंय देवाचो मोग ना म्हणून अर्थ. देखून आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? कोण देवाचो मोग करता ताणें, तुमी भरती करा, कोण देवाचो मोग करता ताणें कोणाचो पेल्याचोय मोग करूंक आसा. पेलो कोणीय तो जावं दी, आमचो मोगाचो पेलो जावंक पुरो, थोडे म्हणटी आमकां वायट करतले जावंक पुरो, सगळे पेलो. पेलो म्हळ्यार खाली आमचो मोग करचो मात्र न्हय, आमकां आमचो दुस्मानी तो जावी येता तोय आमचो पेलोच. जेजून स्पश्ट सांगलां, पेलो म्हळ्यार सगळो. कोण कश्टांत आसा तो आमचो पेलो जाता, कोण गरजेंत आसा तो आमचो पेलो जाता. देखून जर तुमी देवाचो मोग करतात जाल्यार आस्तावन कोणाचो मोग करूंक आसा? पेल्याचो. देवाचो मोग करूंक भारी सुलाभ, जेजूचें आराधन करूंक भारी सुलाभ, पूण तें आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक तितलें ससार न्हय. देखून आमकां मादर तेरेजाचें जिवीत कळीत आसा न्ही. मादर तेरेजान कांय देवाचें उतार प्रगट केल्लें ना. खंय म्हणी वाचलां तुमी?
मदर तेरेसान देवाचें उतार प्रगट केलां म्हणून ना, पूण तिच्या जिणयेन ती जियेली. देवाचें उतार कोणें प्रगट केलां तांच्या की बरें जिवीत ती जियेली. देखून पवित्र एवकारिस्ता मुखांतर जायतीं वरां तिणें करसिल्लीं आनी ते दाळा म्हणाली जेजू सांगाता करसिल्ल्यान म्हाका त्या जेजूक कस्ततल्यान थंय पळोवंक म्हाका साध्य जालें म्हणून मदर तेरेसान सबार पोटी सांगिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचो मोग तो करण्याचो जावंक जाय. देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. न्ही गे, एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. आमच्यो करण्यो आमचें जिवीत कितें म्हूण दाखोवन दितात. जर आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसात ते दाळा सगळ्यांक स्पश्ट जाता आमचें जिवीतय बरें आसा म्हणून. जर आमी करण्यांनी आमी सुकोन पडटाव जाल्यार आमच्या जिवितांती आमी सुकोन पडटाव म्हणून अर्थ. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो मोग देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक हर एक दिसा आमी प्रयत्न करया. कित्याक तो मोगाचो देव आनी ताणें आमचो मोग केला आनी ह्या प्राजीत काळार आमकां आनीकय कळीत करता तो आमचो कितलो मोग करता म्हणून. देखून ताच्या मोगांत सदांच विश्वासी रावंक आमी प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन आमचें कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना जायती अडकळी आमकां येतात. ल्हान संगतीक आमी साबार पोटी झगडें करता. झगडें करूंक व्हडली संगत जायचें म्हण ना, न्ही गे, ल्हान संगत पुरो. जर आमकां एकल्याचेर मोग ना, ताणें खाल सांगल्यार आमकां तें कितें भोगता आमकां तें म्हाका आमकां बरें लागना. ताणें काल सांगल्यार आं ताका आमचे कडेन राग आसा म्हणून आमकां भोगता. कितें सांगल्यार तें आमी समजून काणकोंक प्रयत्न करिना. पूण जर एका मनशाचो आमकां मोग आसा जाल्यार ताणें कितें केल्यार आमी सोंसून व्हरता. तर आमी जेजून आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी पेल्याचोय मोग करूंक प्रयत्न करया. तर आतां आमी उबी रावून एक गीत गावया, श्री येसू नामा अतिशय नामा. भोव अपुरबायेचें गीत संपूर्ण मनान आनी काळजान गावन सोमयाची स्तुती ताचें आराधन आमी करया. तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पेज नंबर 20, गीत नंबर 31. श्री सुनामा अतिशय नामा पापिकी पद नामा. श्री येसू नामा अतिशय नामा पापिकी पद नामा. श्री येसू नामा अतिशय नामा पापिकी पद नामा. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಸಂಗತ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪಾದ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಸಂಗತ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ
पापिगे हिंपाद नामा श्री येसु नामा अतिशय नामा पापिगे हिंपाद नामा ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಮ ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಮ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ अतिशय नाम पापिगे हिंपाद नाम अर्गा तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू हारादान तुका सुमिया जेजू हारादान तुका सुमिया जेजू हारादान तुका सुमिया जेजू दयकन बसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू कितलो आमचो मोग करता म्हणून आमी नियाळ केलो तर आमी आमच्या जिवितांत ताचो मोग सदांच जियोंक आमी प्रयत्न करया कित्याक म्हळ्यार प्रीती इल्लाद जीवना बरी शून्य वय मो प्रीती इल्लाद जीवना बरी शून्य देखून आमच्या जिणयेंत आमी शून्य जावचें नाका आमी इल्लेशें कितें म्हणी जावया कित्याक आमच्या संगात आमचो सोमी आसा तो आमकां शून्य जावंक सोडिना आमकां इल्ले तरी कितें म्हणी जावंक तो आशेता देखून आमच्या जिवितांत आमी सोमयाचो मोग नियाळूंक प्रयत्न करया कित्याक सोमया विणें आमी कितेंय करूंक सकना सोमयान ताचो मोग आमच्या जिणयेंत वतला दराबस्त वतला मोगाचें विधान आमकां कळीत आसा न्ही मोगाचें विधान आमकां कळीत आसा मोगाच्या विधानांत आमी अशें म्हणटा सर्वेस्परा देवा सर वस्तू चड हांव तुजो मोग करतां सांगूंक सुलाभ करता गे आमी करता जाल्यार आमी बागी करिना जाल्यार आस्तावन सुरू करया निराश जावंक कांय ना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटात इंग्लिशांत एक सांगणी आसा बेटर लेट दॅन नेवर आज सुरू करया येदोळ आमी सुरू करच्यांत गळाई केल्या जाल्यार व्हडणी जेजू आमकां आसा तशें बक्षिता आस्तावन मोगाची जिणी जियोंक प्रयत्न करया ताका एक मुहूर्त सोंसचो नाका न्ही एकाक एक वेळेचें म्हणटात देखून मोग करूंक वेळ सोदी जाय म्हणना आतांत ह्या घडयेंत न्हू आमी मोग करूंक प्रयत्न करया चड करून आमकां कोण द्वेश करतात आमच्या विशयान पाड उलयतात आमकां केदाळाय दुबावानंद पळयतात तांचो चड मोग करूंक प्रयत्न करया त्या दाळा मात्र आमचो मोग खरो मोग जाता कित्याक आमच्या सोमयान आमचो मोग कसो केलो ताणें मोगा विशयान कांय कितें म्हणटात शिकवण जायती ताणें दिल्या मोगा विशयांत बट ताणें मोगा विशयान दिल्ली एक उंचली शिकवण आसा जाल्यार ती खंय कालवार दोंगरार त्या कुर्सा वयर दिल्ली त्या कुरीस म्हणल्या त्या पुलपुत्रींत थंयसर आपणाकच कुर्सा किळावन ताणें दिल्लो तो शर्माव आसा तो लांबू शर्माव दिवना जेजून कितें म्हळें
बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात तेच नेणांत हो जावंक पावलो जेजूच्या जिविताचो एक उत्तम आमकां एक शिकोवण कुर्सात हांव जाल्यार जेजून बक्षिलां जाल्यार आमी एकामेका बक्षूंक प्रयत्न करीत जाय देखून बक्षीचे जाल्यार आमचे थंय धैर्य आसा जाय कोणा थंय धैर्य आसा ताका मात्र बक्षूंक साध्य जाता देखून आमी पवित्र आत्म्या लागीं ह्या धैर्याच्या देण्या खातीर मागत जाय सबार पोटी आमकां बक्षूंक मन आसा पूण कितें जाता धैर्य पावना धैर्यच चुकता तो कितें चिंता की तो म्हाका बक्षीत की कित्याक हांवें ताका मस्त दुखयलां तो म्हाका पयसतावन सो म्हाका पाटीन धाडीत की तो स्विकार करीत की चिंतना आमकां दोस्ताना आमकां बेन दिसता देखून आमी कोणाय की बक्षूंक पाटी करता देखून आमी उडास दवरया आमचे प्रयत्न आमी करया देवाचेर आमचो विश्वास आसूं दी जेजूचेर आमची पातयेणी दवरया जेजूचेर कोण पातयेणी दवरता तो निराश जावन फाटी वचना जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता कोण जेजू सरशीं आयिल्लीं कितेंय कुमोक मागोवन या बरेंपण जोडूंक आयिल्लीं तीं सगळीं जेजू तावन येता आसतना संतोश बरी जावन गेलीं देखून आमचो सोमी आमचे सांगात आसतना आमी कोणीच निराश जावचें नाका देखून आमकां जेजून मोगान रचलां सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करतां पळया ही उतरां देवाच्या उतराचेर वंदोनून सो देखून हर एक आमी म्हणची मागणी ती कोणेंगी कांय रसल्ली न्हय तातूंत कितलो अर्थ आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो केदाळ आमी ती गमान दिवन चिंतून म्हणटा ताचो अर्थ आमकां स्पश्ट कळटा कित्याक हर एक आमची म्हणची मागणी ती देवाच्या उतराचेरच प्रेरीत जाल्ली कोणें ती तयार केल्यांत ती सगळीं देवाच्या उतराचेरच पवित्र आत्म्याची ससाई मागोनूच तयार केल्ली देखून तातूंत कितलो अर्थ आसा कितलें अपुरबायेचें मागणें पळया तुजे पासत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो आपरिमीत आनी सर बरो आमी कित्याक मोग करता हेरांचो कित्याक म्हळ्यार जेजून आमचो मोग केला देखून जेजूनूच आमकां सांगलां तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्यासोय मोग करतात तें आमचो कायदो आमचें एक आपोणें म्हणून आमी स्विकार करीत जाय कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो कोणाक जेजूक सर मोग फावो ह्या मोगान जिवोंक आनी मरोंक ह्या मोगा खातीर मरोंक आमी तयार आसा जाय देखून कितले सांत भक्त ह्या मिशनरीज जेजू खातीर तांच्या जिवाचें बलिदान भेटयलें कित्या खातीर जेजूच्या मोगा खातीर देखून जेजूच्या मोगा खातीर कसले कश्ट सोसूंक की ते फुडें सरले देखून आमच्या जिणयेंत मोगा खातीर कसले कश्ट सोसूंक की जिणयेंत येवची पंतावनां स्विकार करूंक की बावार्थाची परीक्षा आमकां जाता न्हय आमी निराश जावचें न्हय अब्रामाक बावार्थाची परीक्षा जाली पूण त्या बावार्थाच्या परीक्षेंत तो उत्तीर्ण जालो तोय कितलो निराश जालो जावंक पुरो पूण देवाचेर ताणें विश्वास सांडूना देखून आपल्या मोगाच्या पुताक बली भेटोवंक तो फुडें सरलो आनी असो मोग देवा बापान ताच्या पुताक आमच्या मोगा खातीर बली जावन भेटयलो हाच्या की व्हरतो साक्रिफीस दुसरो ना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजून कुर्सार भेटयल्ल्या साक्रिफीसाच्या की दुसरो साक्रिफीस ह्या संवसारांत आसोंक साध्यच ना तो संपूर्ण साक्रिफीस तातूंत कांय उणें पडना देखून देवाच्या मोगांत उणें पडना म्हूण आमी समजून काडगे जाय देखून देवाचो मोग अपरिमीत शर्तवीण मोग देखून आमी म्हणटा आगापे गॉड्स लव आगापे म्हळ्यार संपूर्ण मोग कितेंच इल्लें आमी हेरांचो मोग करतना काल करता इल्लोसो आमकांच दवरता सगळ्या मनान काळजान आमी सबार पोटी आमी मोग करूंक सुलवता देखून सबार पोटी काजारी जोडी एकामेकाक मोग दिवंक फाटीं सरतात मोग दिवंक तितलो सुलाभ न्हय आमी एकसुरीन जिवंक आमकां भारी सुलाभ पूण आनेकल्या सांगाता जिवंक आमचो मोग आनेकल्या सांगाता वांटून घेवंक दादल्यान ताचो मोग बायले सांगाता वांटून घेवंक बायलेन तिचो मोग दादल्या सांगाता वांटून घेवंक आवय बापूयनी तांचो मोग भुरग्यां सांगाता वांटून दिवंक भुरग्यांनी तांचो मोग आवय बापूय सांगाता वांटून घेवंक भारी कश्ट तितले सुलाभ ना पूण केदाळ आमी देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरता तेदाळ हें सगळें आमकां साध्य जाता आनी कुटुंबांत
तो मोग जिवोंक आमकां साध्य जाता. असली कृपा आज आमी जेजूत हांव मागोवन घेवया. प्रत्येक जावन आमी सगळीं आमची कुटुंबां जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. आमची कुटुंबां जावन दीस जेजूच्या कुटुंबां बरी नाजारेताच्या बागेवन कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां जावन दीत म्हणून ह्या घडये आमकांच आमी जेजूच्या हातांत समर्पून दिवया. आतां आमी आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष रितीन मागतले हांव तुमी समेस्तांनी दिंडी घालची. मोगाशानो आमी कुटुंबा खातीर आज मागता हांगासर ही कुटाम जावन तुमी जेजूच्या पांयां तळ आयल्यात. आमचें कुटाम आमकां मोगाचें. जेजू ही कुटुंबान जियलो आनी ताचें कुटाम ताणें बागेवंत केलें. ह्या प्राजिताच्या काळार आमची कुटुंबां बागेवंत करूंक तसो जेजू आमकां उलो दिता. आमी अस्कत चुकोवन पडटा परतून आनी परतून आमी पातकान पडटा आनी कुटुंबांत एकवट हाडच्या बदलाक एकवटा विरोध आमी काम करनासाव. तर आज ह्या समर्पणाच्या वेळार आमची सर सुखी उणेपण जेजूच्या पांयां तळ आमी हाडून दिया. आमकांच जेजूक समर्पून दिवया. आमी जेजू आमकां आपयता म्हणलें गीत गायत आसतना मौन पडी तुमी गावचें नाका. कोयराच्यांनी गायल्यार पुरो. सर्वांनी दोळे दामचे हात जोडचे. ह्या वेळार तुमचे खातीर प्रत्येक रितीन हांव मागतां आनी आशिर्वादीत केल्लें उदक तुमचे वयर हांव शिंपडायतलो. संपूर्ण मनान संपूर्ण सक्तेन जेजू लागीं मागा. जेजू तुमकां आशिर्वाद दिता बेसांव दिता. जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. संपूर्ण मनान इशीन तिशीन पळयनासतना तुमची तिश्ट त्या कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आसूं दी. ह्या सक्रामेंताचेर आसूं दी. संपूर्ण मनान काळजान सोमयाची स्तुती करा. जें कितें तुमकां गरज आसा खंयसर तुमी कश्टोन आसात त्यो सगळ्यो गरजो जेजू मुखार दवरा आनी तुमकांच समर्पून दिया. आनी ह्या वेळार आमी जेजू आपयता म्हणलें गीत गायतलें हांव तुमी मौन रावन तुमकांच जेजूक समर्पून दिया. Jesu apoita
तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आमच्या जिविताचे समर्पण आमी करया. कसल्यो संगती आज आमकां कुटुंबांत हडकळी हाडनासात. खंयच्यो त्यो संगती आमकां जेजूच्या मोगात हांवन भायर व्हरनासात ते आमच्या गमना काडया. संपूर्ण मनान जेजूचो आसरो आमी सोदया. कष्टान संपताना निष्ठान हर्षताना कष्टान संपताना निष्ठान हर्षताना निराश नाका धैर्यान आपुन तुका उपलब्धता. निराश नाका धैर्यान आपुन तुका उपलब्धता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आमच्या पिढे शिडे वेळार मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो कश्ट अनवरां आर्थीक अडचणी आमच्या कुटुंबा जिणेक रेवड घालतना आमी कांगाल जाता चंचल जाता. उडास दवरया. आमचो सुमी आमच्या अरियेका कश्टा वेळार ताचो सांगात दिया. निराश जायनासतना ताणें ताचो जीव अर्पिल्ल्या त्या कुर्साचेर आमची दिश्ट कसोवया. पिडी शिडे वेळार जेजू भुलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजू भुलो दिल्या. कोणी तो सावधी भेदभाव नासता भलायकीची फाटी दिता. कोणी तो सावधी भेदभाव नासता भलायकीची फाटी दिता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत विघ्न अनवरां आमकां रेवड घालतना आमी चिंतल्ली आमची योजना पोंताक पावनातल्या वेळार आमी मागल्लें आमकां मेळोना म्हूण भोगता आसतना तस्सो जेजू आमच्या कुमकेक येता. आमी निराश जावचें नाका. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कांगाल जावचें नाका. ताका उलो मारया. ताचेर आमी विश्वास दवरया. ताचेर आमचो बोवाट सोडोवया. विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडताना. विघ्न अनवरांनी विश्वास
श्वास दंडळताना दैनान भरता सांबाळ व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां दैरान भरता सांबाळ व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता. थोडो वेळ सोमयाची आमी स्तुती करया संपूर्ण मनान काळजान सोमयाचें नांव आमी उलो करया. आमकां कशें स्तुती करूंक जाय तशें थोडो वेळ सोमयाची स्तुतीक आमी करया. आमच्याच उतरांनी तुमकां कशें जाय तशें तुमी स्तुती करा. हरगां तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, जेजू 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 जेजू. हरगां जेजू, वगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, वगळाप जेजू, हरगां जेजू, स्तुती जेजू, जेजू 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 जेजू. हरगां जेजू, हरगां जेजू, हरगां जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, स्तुती जेजू, जेजू 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 जेजू. हरगां तुका सोमया जेजू, हरगां तुका सोमया जेजू, हरगां तुका सोमया जेजू. ह्या घडये आमचें कुटुंब जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. आमच्या कुटुंबांनी परगांवांनी वावर करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास काण तांचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव सांदे पयस गेल्या जाल्यार कुटुंबांत हांव तांच्या एकवटा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलां खातीर, प्रायवंत पिडेस्त भावा भयणी खातीर जेजू लागीं आमी मागया. परिक्षेक बरोवच्या आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर आमी मागया. कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसवून हांगासर आज आयल्या. कितें आमकां एक इरादो दवरून आमी हांगासर आयल्या, तो इरादो ह्या घडये जेजूक समर्पून दिवया. जें कितें आमी बावडतान मागता तें आमकां खंडीत जावन मेळटा म्हूण जेजून आमचो शिकयलां. दुबावचें नाका. आमचे सर मागणी त्या सावां मौनपणी जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. आमची सर मागणी सर्गींच्या बापाक उबारून सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया. Bawartaci Borti
Tu신 Bapa, Tusin Buddha, Ulasani Stutisa, Putri Maima, Sesna Sesna, Yekastarya, Vita, Duka Duka, Jaspirita, Sama Semi Navarta, Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय निराश करताय ससनाच्या ससना. मोगाचनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसा आमकां धर्मार्थ जेवण दिल्ल्या मनोज पिंटो रेशमा डिसिल्वा पेरार हांच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. सेलेस्टीन मेंडोन्सा तांच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर तांच्या 4 चौगां नातरां खातीर पेरमुदे. सेलेस्टीन मेंडोन्सा तांच्या दुवे खातीर पेरमुदे. तशेंच जावयां खातीर पेट्रिक फेर्नांडीस अर्गा जावन सान फ्रांसीस पयलो वाडो. हेल्सन सिक्वेरा सान जुजे वाडो. देवादीन थॉमस मायकला पासोत बेनेडिक्टा पिरेरा आनी कुटाम सान जुजे वाडो. सेलिन रेगो प्रत्येक इराद्यां खातीर उर्वा. जॉन GL शेणै अर्गा जावन सान पावल वाडो. सविता पिंटो अर्गा जावन नित्यादार वाडो. प्रकाश पिंटो प्रत्येक इराद्यां खातीर बरेपण मेळिल्ल्या खातीर भलायकी मेळिल्ल्या खातीर नित्यादार वाडो. प्लेविया फेर्नांडीस अर्गा जावन बॉम्बे. शांती डिसोजा अर्गा जावन सान पावल वाडो. देवादीन मार्क ब्रिजिट डिसोजा पासोत डॉल्पी डिसोजा किरें. एलिजा क्रास्ता अर्गा जावन पंपई दुसरो वाडो. देवादीन सिस्टर मोनिका पासोत रिटा पिंटोन दिवचें. देवादीन जाल्ल्यांक ससनीक विशेव मागया आनी आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. Sang Bapa Ami Surya Yekastarian Tuka kita kata Yekaskal Santu Sumu Keta Yekaukan Cium Ketreta Puvistanan Angka Nomor Citribu Tuci Burgi Kenam Kaburit Kaya Punajiwan Saya Kristaci Kurbe Sasni Civit Tamka Sudun Dilai Ikutam Sang Bapa Ami Surya Yekasayan Tuka kita kata Yekaskal Santu Sumu Keta Ikutan Cium Ketreta
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी बाचाव जाय तर आमी कितें करीत जाय? एक सवाल. आयच्या पयल्या वचपांत इजाइया प्रवादी सोदोम आनी गोमोराचें नांव काडून तांकां संदेश दिता, तुमी बाचाव जाय जाल्यार कितें करीत जाय म्हणून. तोच संदेश आमकां आज मेळटा. आमी बाचाव जाय जाल्यार कितें करीत जाय आनी प्रसंगांत चडतेक ह्या विशीं जाणा जावचें. तशेंच आयच्या सुवार्तेंत फारिजेवाचें कपटपण जेजू खंडन करता आनी कोण कलतो जाता ताका वर्तो करतले म्हणून सांगता. हेंय आमी आयच्या प्रसंगा वेळी चडीत मापान जाणा जातल्यांव आनी कितें आमी जाणा जातल्यांव तें आमच्या जिवनांत आमी स्विकार करतल्यांव आनी त्या प्रमाणे जियेतल्यांव म्हणून सोम्याक बसावया. फाटल्या जिवितांत सबार फावटी सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियेनासतना आमचीच खुशी आमी केल्ल्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच सांगपाक मरीयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दंडवण करून आमचे पातकी सैब आमी दमयता. तुका अत्रेगून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दीत. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बरें करूंक शिका नीज सोदा. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें पयलें वसाप. सोदीमाच्या पुड्याऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतार आयका. गोमराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें कोटेपून म्हज्या दोळ्यां मुखलें पयस करा आनी वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका न्यायनीत सोदा. कश्टातल्यांक आदार दिया. अनत्यांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती इमा पोरी धवी जातेली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा पोरी धवी जातेली.
हांव सांगता तें आयकोंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावल्यात, पूण तुमी इन्कार करूंक उपराटल्यात जाल्यार तलवार तुमकां गर्शितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाची सोडवून दाखयतलो. तुझ्या यज्ञा विशान कसली सुखाव लेखी राव. तुज्यो बल्यो सदांच मुझे मुखार सडत आसा. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडू लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकरे म्हाका नाका. आपली सासंक सारकी करून घेतल्या. देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसरूंक तुका कशें फुटवता. म्हज्या कराराची नियम तुज्या वोंटांचेर कित्याक. तूं तुज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिना. आपली सासंक सारकी करून घेतल्या. देवाची सोडवून दाखयतलो. आपली सासंक सारकी करून घेतल्या. देवाची सोडवून दाखयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिझेव मैजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगोंक सांगतात
पूण आपुणूच करिनात. जड आनी ववंक तांकां नातलेले बरें बांदून मनशाच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंसणारी उतरांच्यो चामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्ले जागे आनी सिनोगॉग सभेंत मुख्य बसका तांकां जाय. पेंटेसलांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी रब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेय रब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेकाक बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो चाकर जाय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे वत जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सिंजेच्या बुधवारा दिसा करेजमाचो काळ आमी आरंभ केलो आनी आज एक 14वो दीस. त्या दिसा हांवें इगर्जेन सांगलेलें बॅटऱ्यो चार्जिंगाक घाला म्हणून. 40 दीस चार्ज करूंक आसा. पयल्यांचो चार्ज जाल्यो म्हणून डिस्कनेक्ट करचें नाका. 40 दीस गरज आसा चार्जिंगाक. आमच्या मोबायलाच्यो 2 वरां भोंवतात, आमच्या लॅपटॉपाच्यो 1 वर भोंवता, पूण आमच्यो मनशांच्यो 40 दीस जाय पडटात. आनी 40 दीस चार्ज जाल्यो जाल्यार 1 वरसभर कंतना. मोबायलाक दुसरे दिसा परतून चार्ज, लॅपटॉपाक चार्ज, घडये चार्ज. हें 40 दीस 40 राती चार्ज केल्यार फुल्ल करंट भरता, स्पिरितान भरता आमी. आनी देवाचो स्पिरीट पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आनी ह्या चार्जिंगा निमती आमी वाचून उरोंक शकता 1 वरसभर. जेजू क्रिस्तान 40 दीस आनी 40 राती पवित्र आत्म्याक घेतलेल्या उपरांत अरण्यांत करचिल्ले मागण्यांत आनी प्राजेत आनी उपास ताणें केलो. ह्या 40 दिसाच्या बोळ्यान 3 वर्सां, 1-2 न्ही 3 वर्सां ताणें करचिली. ताचें चार्जिंग भारी स्ट्रॉंग आसलें. कितलेशे कश्ट ताणें फूड केले. कितलेशा फरिसेवांचें खंड आनी शास्त्रांचें ताणें खंडन केलें. मुखामुखी तांकां लागीं उलयलो. आपणाचे कश्ट आपणाक कितें जाता म्हण ताका कळीत आसल्यारय अनैत ताणें खंडन केली, न्यायनी ताणें प्रसार केली, पिडेस्तांक ताणें गूण केले आनी अशें तो बरें करीत गेलो. देवचारांक ताणें धांवडायले, खोट्या कर्णाच्यांक बऱ्या वाटेक हाडले. हें सक्कळी करूंक ताका जालें, कित्याक 40 दीस आनी 40 राती देवा लागीं निकट संबंद ताणें आसा केलो. आमकां करेजमा वेळार एक रेतीर आसा 4 दीस आनी 3 वरांची, 4 × 12 गंटे आनी ताच्या मदें गाते कुमसार आसा. ही आमकां आमच्यो बॅटऱ्यो चार्ज करूंक कुमोक करतात आनी त्या देखून अवकाश आसता आसतना रेतीरेंक हजर जावचें ह्या करेजमाच्या संदर्भी
आनी सुटावें कुमसार जावचें बारीक गरजेचें जावन आसा. आनी आयच्या दिसाची वाचपां आमकां कितें सांगतात की म्हणून आमी आतां पळोवचें. आयचें पयलें वाचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें 20 आनी ताचें पयलें वाक्य कितें म्हणटा की म्हळ्यार सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर ऐका, गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. काल्याक ही 2 नांवां काडल्यांत. ही नांवां आमकां अचाकी पयलें पवित्र पुस्तकांत मेळटात. सोदोम आनी गोमोरा आमकां मलगड्यांक ही काणी सक्कडी कळीत आसलीच काणी जावन आसा. ती जिणी लोताची आनी ताच्या कुटुंबाची. सोदोम आनी गोमोरा पातकांत इतलें पडलें की खोटेपणांत भरसून गेलें, वळसून गेलें. आनी अशें कितलें सांगल्यारय तांकां खोटेपणांतल्यान फाटी येवंक हांव तांणी प्रयत्न केले ना. आनी त्या देखून लोत आनी ताच्या कुटुंबाक एकल्याक सोड उरलेल्यांक सोदोम आनी गोमोरा गांवांत नास जाय पडलें. लोताच्या कुटुंबाक चल भायर सर, वो गांव सोड, कोणीय फाटी पळोवंक ना. फाटी पळयल्यार मिठाचे कमे जाताले आतां म्हण सांगलें. पूण लोताची पतीण दिकेशे काल जाता पळय, काल जाता म्हण फाटी पळयलें तिणें. मुखार वेतना फाटी पळोवंक ना. नांगराक हात घाल्लो मनीस फाटी पळयत जाल्यार काल जाता. नांगर वचून रेड्यांच्या या पाड्यांच्या पांयाक लागून समस्या जाता तांकां. त्या देखून फाटी पळोवंक नजो. आनी हांगासर लोताच्या बायलेन देवाच्या उतराक मान दिनासतना तेचीच कुशी करूंक प्रयत्न केले आनी फाटी पळयलें. मिरयाम मिठाच्यो खंबती जाली. सोदोम आनी गोमोराचेर उज्याचो आनी गंधकाचो पावस धाडन तें सगळें नाश केलें म्हणलें आमी आयकलां आनी पवित्र पुस्तकांत वाचलां. आनी तेच 2 गांव हांगासर परत दिल्यात. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो आनी गोमोराच्या म्हळ्यार थोडो तेंप जालो. मनीस तसोच न्ही, मेमरी शॉर्ट लिव्ड. आज कितलें सांगल्यार रे 1 वर्सां परतून तें सांगाचेंच पडटा. परतून परतून सांगाचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार 1 म्हयन्या उपरांत विसरता. परतून तेच लायनीक फाटी वता. कितले फावटी सल्लो करूं ना देवान इस्रायल परजे कडेन. 4-5 वर्सां जालीं सल्ल्याचें कांय उडासच ना. पोटाक खावंक घट्ट मेळ्ळें, पियोंक जाय तितलें मेळ्ळें आनी कांय सल्लो पुरो विसरले. आनी त्या देखून तांकां परतून फाटी हाडिचे जाल्यार शिक्षा दिवची गरज. कसली पण एक शिक्षा दिल्ल्या वेळार परतून फाटी धांवन येतात. ही जावन आसा चरित्र इस्रायल परजेची. आनी हांगासर सोदोम आनी गोमोराची तशीच जावन आसली. आनी थंयचो लोक परत खोटेपणांत पडलेल्या वेळार इजाइया प्रवादी प्रवाद करन सांगता, सर्वेस्पराची उतरां तांकां सांगता. ती जावन आसात सर्वेस्पर म्हणटा तुमी पातकी जिणी बदली जाय, तुमी वायट सांडी जाय, न्यायनितीन जिये जाय आनी न्यायनीत सोदूंक प्रयत्न करी जाय. अनाथ आनी विधवीक रक्षण दी जाय. हें पुरा बरें काम तुमी करी जाय. नातर जाल्यार कितें जातलें, तुमी बचाव जावचें नात. आनी तेंचो आज आमकां सांगता आमी बचाव जाय जाल्यार कितें करी जाय. सोदोम आनी गोमोराक सांगलेलीं उतरां सर्वेस्पर आमकां आज पवित्र पुस्तकाद्वारे सांगता आमी न्यायनितीन जिये जाय, आमी पातकी जिणी सांडी जाय, हेरांक बरें करी जाय, अनाथ आनी विधवेचें रक्षण आमी करी जाय. तितलें मात न्ही, पयल्या वाचपांत आनीक वस्तू विशयी सांगल्यात. मोठव्यान थोडे विशय हांवें तुमकां सांगले आनी खरेंच मातसो वेळ आनी काळ आमकां दिला हेंच करूंक म्हण उडास दवरी जाय. आयची सुवार्ता सा मातेवाच्या पुस्तकांत हांवें विंचल्या. जेजून ताचें मिसांव आरंभ केलें. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. देवाचें राज लागीं पावलां.
ह्या शब्दाद्वारे ताणें मिसांव आरंभ केल्ले 6 मार्काचो पयलो अध्याय आमकां सांगता. आनी ह्या मिसांवान मुंदरसून वेताना ताणें 6 जाणांचें खंडन करचें पडलें. आनी तांच्या पैकी शास्त्र्यांक आनी फरिसेवांक कठीण उतरांनी ताणें खंडन केलें. जुदेव कुळयेंत सादुसेव एक पंगड, तो याजक जावचे व्यक्ती पुरा त्या पंगडाचे, दुसरे शास्त्री आनी तिसरे फरिसेव. शास्त्री नियमशास्त्रांत प्रवीण, हुशार, बुद्धवंत सांव पावलो फरिसेव आनी शास्त्री जावन आसलो. फरिसेवाच्या पंगडांत शास्त्री उब जातात आनी फरिसेव तेय शिकपी. फरिसेवी शिकपी, शास्त्री चड शिकचे. आनी ते शिकलेल्या उपरांत कालें करतात, हेरांक तांणी शिकयचें न्ही, सद्या लोकांक कांय गुत्तू ना, तांच्या लागीं येजय. आनी आयलेल्या वेळार तांणी सांगलेलें वेदवाक्य. कोणें सांगलें? गमालियल शास्त्र्यान सांगलां, गमालियल इज द टॉप. आमी म्हळ्यार म्हणटा पॉली नारिमन इज द टॉप, सरलो न्ही पोर. तशेंच गमालियलाचें उतरान जाल्यार जालें, इट इज फायनल वर्डिक्ट. तशें शास्त्री आनी फरिसेव आसले. तसल्या शास्त्री आनी फरिसेवांक जेजू खंडन करता. ताणें सुवार्थेन मस्तू कडेन खंडन केलां आनी आयचीं थोडीं मात्र उतरां हांगासर दिल्यांत. आनी त्या उतरांक सुवार्थेची उतरां हांव कुडसयतां. ते सांगतात, बरें बरें सांगतात, कांय मिस्टेक ना, कित्याक ते शिकल्यात. तांणी सांगिल्लें पुरा करा, करनाका म्हणना हांव, पुरा करा. कित्याक सांगतना ते मिस्टेक करिनात, पूण तांणी केल्ल्या प्रमाणे करिनाकात. तांणी केल्ल्या भशेन तुमी केल्यार तुमी गोविंद गोविंद गेल्यात. त्या देखून तांणी सांगच्या परी करिनाकात, तांणी करच्या बरी करिनाकात, सांगच्या बरी करा अशें म्हणून तो जागवण दिता लोकांक, सद्या लोकांक जागवण दिता. सांगोंक बारी सुलभ. नाला एत्तिनेट एन्न मगे कुदके बदकिये. आयकलां न्ही? नाला एत्तिनेट एन्न मगे कुदके बदकिये. कसोय उलयता, लेफ्ट सायडीन उलयता, रायट सायडीन उलयता. कशी एक तलवार पळय, दोनी कुशीनी कातरता. हेणें केल्यार कातरता, तेणें केल्यार कातरता. कित्याक दोनी सायड तलवारीची बरी कन पाजून बरी त्या प्रमाणे केल्या. थोड्यांची जीब तशी. सांगलें मू ताचे उपरांत का आहलें बाय तुगेलें बी मेगेलेंच आनी मेगेलें बी मेगेलेंच म्हणालो एकलो कोंगणो. तुगेलें बी मेगेलेंच आनी मेगेलें बी मेगेलेंच. तिका का आहलें म्हूण समजोना, बारी खुशी जाली, खुशी जाली म्हणना. तुजेंय म्हजें आनी म्हजेंय म्हजेंच म्हणून. तिचें कांय ना, तिचें तिका कांय ना. पळय तशें नाला येतना मागे बदकी कुदके बदकी म्हणटात. कुदके ते कोलो आहा मदें न्ही. त्या प्रमाणे हे पळय आतां शास्त्री आनी फरिसेव बरें बरें सांगतात. सांगिल्लें बरें कर नायका, पाड सांगनात, करा. तांणी करच्या प्रमाणे केल्यार मात्र जायना. मुंदरसून तो सांगता. ताणें आयच्या वचपांती आयल्या थोडे विशय आनी थोडे येनातले आज तुमकां सांगता. तुमी चुनो काडलेले फोंड म्हणटा शास्त्र्यांक फरिसेवांक. चुनो काडलेले फोंड सगळी दिसतात. पेस्ताक आमी चुनो काडटा न्ही गे, घराक चुनो काडटा. ताच्या उपरांत फोंडांक चुनो करता. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर पळयचे थंयसर 2 तारखेर रेडी करून आमी दवरच्या खातीर कितलें बरें सुजयता. चुनो काडलेले फोंड पळोवंक त्या दिसा बारी बरें, पूण ताचे उस्तिल्यार भितर अशें घालें माती कुसडाय तें पूर आसता. रुखाचें फळ बारी बरें दिसता, नारळ वस्तू जाल्यात. पोंदा कोंडल्यार घालें खेद माती ती कोणाक नाका. कोणाक आमी वयर पळयचे, पोंदा पळोवंक नाका. पोंदा पळयल्यार प्रयोजन ना. आग्याच्या पिलानो पवित्र पुस्तकांत आसलेलें सांगता हांव. म्हज्या बोल्सांतलें सांगचें न्ही. आग्याच्या पिलानो थत जेजूक राग आयलो फरिसेवांचो आनी
शास्त्र्यांचो आनी कसलीं उतरां ताच्या तोंडांत आयलीं पळया. आग्याचीं पिलां म्हळ्यार कालें तें सोरपाचीं पिलां चाबलो खरो सोरप चाबलो कंस घाली वीक चडलें. आग्याचें कुसलो पांय कुसलो मागीर पांय कातरीचें पडटा कुसडाया. त्या देखून ह्या शास्त्रांनी फरिसायांच्या काळजांत कुसडाय भरल्या. सोरपाचें वीक न्हय तें आग्याचें वीक. कोपां तुमी धुतात कतलीं जळजळटात बैल्यान भितर वचून पळयशें जाल्यार हे देवा म्हज्या मायंगे एका प्लास्कान उक्तेंगान पळयलें काय कोणेंगी भितर पुरा उळवळटलें कालें उळवळटलें किडी उळवळटल्यो. बैल्यान पळयतना बरो दिसलो फ्लास्क भितर किडी उळवळटल्यो. आंबो इतलो बरो आसा की कट्ट केलो कट्ट करतना भितर खांय ना किडी उळवळटात. भायर कितलें बरें दिसता पळया भितर. तशेंच त्या आंब्या भाशेन आनी त्या कोपा आनी तोटां भाशेन तुमी न्ही फरिसाय तांकां सांगलेलें तुमचीं काळजां कुसलीं तुमचें तोंडां सोबीत. कित्याक पावडर घालतात सेंट मारतात मुस्तायकी बरी घालतात केस उगयतात. थोडे फाटी हांव कुमगार काण घेतना कितलें परमळटा म्हणना एकच फावटी कुमगार वांटतना इल्लो वेळ थोडी येतात थोडी म्हळ्यार तोंदऱ्या कांय नात घाल्ल्यांत म्हणचें. पूण भायली सोबाय आनी भितरली सोबाय कशी आसा म्हणून ती तांकां चुकतो. तितलें मात न्ही पोटाक वेचें तें नितळ नातल्लें जावंक पुरो. तरकारी हाडली धुवन आसतना की आनी सोमां केली तोंदरे नात कांय प्रयोजन कांय तोंदरे नात. पोटाक केल्लें काळजाक वचना डायरेक्ट वचना तें जठरांत तावन इंटस्टायनाक वेता थंय तावन दोड्डा इंटस्टायनाक वचून मागीर भायर पडटा. पूण काळजांत तावन कितें भायर सरता तोंडांतलें अशें भायर सरता तें तुका चड समस्या करता. पोटा भितर वचून समस्या करिना काळजांत तावन तोंडांत तावन भायर येवचें समस्या करता. हें पुरा सांगलेलें जेजून फरिसायांक आनी शास्त्र्यांक. म्हाका न्ही म्हाका सांगोना फरिसायांक आनी शास्त्र्यांक सांगिल्लें पूण कोणाक लागता तें ताणें काणगे येता. पेंटे सालांत मागणें करतात तांणी मागणें करचें आसलें पेंटे सालांनी कित्याक म्हळ्यार लोकांन पळयचें न्ही घरांत मागणें गेल्यार दिसता उरल्यांक वो मागणें करता की ना गी म्हणून. मागणें करचें पेंटे सालांत थंय स्क्वेर्स म्हण आसले ताच्या वयर रावचें आनी लोकांनी कोवलें मागणें करता. मागणें करतना थोड्यांचे पाट्ये बारीक आशिल्ले थोड्यांनी रुंद गेल्ले ताचेर बरयल्यांत उतरां कळटा जेल सिंग बरयलो वो जेल सिंग मागणें करता. सुवारीस मागणें करता. सगळ्यांकी कळच्या खातीर पाटये रुंद करतात अक्षरां व्हडलीं दिसच्या खातीर. ताच्या उपरांत गोंडे गोंडे खंयच्याचे वस्त्राचे गोंडे लंब करतात. हो लंब करतात. हातांत मणयो गळयतात आनी थंयसर रावन मागणें करतात पळोवच्या खातीर. उपास करता म्हण तांचें तोंड पळयतनाच कळटा बावलां उपास करतात. हेरांक दाखोवचें बरें करतात. तें देखून पुरा जेजू असल्या शास्त्र्यांक आनी फरिसायांक खंडन करता. आनी आज तो सांगता निमाणें आयच्या सुवार्थेचें वाक्य खालत्याक तो वर्तो करतलो आनी वर्त्याक तो खालतो करतलो. हें म्हळ्यार कळ्ळें खालत्याक वर्तो करचें वर्त्याक खालतें करचें. भाताची कणशी पळयल्या तुमी भाताची कणशी 2 भाताच्यो कणशी हाडून आयलो एकलो. एक नेट्ट अशी रावली आनी एक अशी बागल्ली. खंयची बरी सांगया पळया म्हाका. बागल्ली कित्याक बागल्ली बरी वय तातूंत भात अखंड आसा. अखंड भात आसल्या कुडले ती नीट रावंक जायना. ती बागाचे तुम्ही दा कोडा तुळको दिल्ला म्हण आयकलां पळय
तशेंच खालतो मनीस बागोन जियेता, थकसून जियेता आनी एकले जे आयकता. व्हरतो मनीस पोली भशेन नेट्ट पोल बता आलबळे नेट्ट नेट्ट रावता. कोंब्याचें शंकर नेट्ट रावता. थोड्यांचें पळयलें थोड्यांचें अशें पडटा. त्या प्रमाणे व्हरतो म्हण चिंतलो आपूण नेट्ट रावता. समयान एक बोवापूर बायची सर आमकां सांगल्या पुब्लिकान आनी फारिसेव दोगी जाण आयले देव टेंपलाक. फारिसेव मुक्कार हांगा आयलो आनी एक मेट सोडलो जाल्यार वयर आसतो आसलो कोण सांगचेरेन तितून मुसर आयला आनी म्हणालो कितें मागणें करूं येवना तो देवा लागीं सांगूंक आयलो हांव कितले उपास करता. पळय कोत्ताय तुमकां वर्सांत एक उपास करी जेजू देवांक हप्त्यान 2 करता. हप्त्यान 2 करता 52 गुಣಿಸಿ 2 104 ಉಪದೇಶ काही देवाक ಗೊತ್ತು ना म्हणून तो सांगता देवाक. दान धर्म करता तें करता हें करता हें करता म्हणून नमस्कार म्हणून गेलो तो सीधा. आपणाचें वर्तेपण सांगोंक देवाक आयिल्लो मागणें करूंक न्हय. आनी एकलो पब्लिकान थंय हाच्या मुखार येवना दारा कडेच थंय रावन मुखार येवंक आपूण नांव फावो म्हूण चिंतून हरदें बडोवन तकली सकयल घालून म्हाका लागलो म्हाका पातक्याक बोगशी. आनी ताच्या कलतेपणा खातीर तो वर्तो जालो आनी हाच्या वर्त्यापणा खातीर हो खालतो जालो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां कालें जावंक खुशी आसा कलतें जावंक खुशी आसा की ह्या पाद्र्यापान सांगिल्लें बरें आसा म्हणून सांगून मागीर विसरोंक खुशी आसा की कलतें जाल्यार वर्तें जातल्यात. बरें केल्यार मासली खातलोय ना तर मत्ती खातलोय. बरें केल्यार मासली खातलोय ना तर मत्ती खातलोय. एक कडेन म्हणलें कुळुरांत एकल्यान म्हणलें कुळुरांत मासली बरी मेळटा. थंयसर लोक मासली पाकतात दोणी रडटात. बरें केलें मासली खातलोय ना तर मत्ती खातलोय म्हणलें. कितेंय जावं दी आमकां आपणें मेळ्ळां बरें करूंक आनी बरें करी जाय जाल्यार आमचें थंय बरेंपण आसा जाय. आमचें थंय बरेंपण आसा जाय जाल्यार खरेंच मातशा वेळार आमी प्राचित करूंक दंडवणें करूंक आनी उपास करूंक आनी मागणें करूंक आपणें मेळ्ळां आमकां. आनी तें आपणें आमी बऱ्या रितीन सिंधीच्या बुधवारा स्विकार केलां. 14 दीस आमी कितल्या मट्टा केल्या आमी जाणाव आनी मुखले दीस उरल्यात. आनी मुखले दीस उरल्यात कितले 28 - 2 26 दीस उरल्यात 40. आनी त्या वेळार आमच्यो बॅटऱ्यो बऱ्यो करून चार्ज करून सुटावें कुमसार जावन रेतीरेन भाग घेवन आमकांच मुखल्या जिविताक तयार करया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो आमचें हें बलिदान
सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें वरदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नेपे सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा सर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मैपसान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान ससनाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळसड वणेचो. आमच्यो बंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या ती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबड तसो गट
परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरणता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही पत्रिकता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही पत्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आणि हो जिबीत असो मुंडो आणि हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आमी तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयसा. तुझे रास आमकां येव, तुजे गोशे सरगार जाता तशेंच संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां धाडल्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. खालत्याक वर्तो करतले बुडलोलो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली
आमी सोमेस्तां सुबागी Sumiatin Judrichamaka Pavona, Puntujultran Samkai. Kasusnya Jewitak Samalu. San mucha Yesu mia Jata tuja yena Yewe kiya pidara Kar sankta swagat Kar san mucha Yesu mia Rata tuja yena Jivitasu Zalrusna Diu surgisu Bukilo Amasakyasu Gilruka Gikul munshasu Karsan mocam Yesu miyam Rata tuja iyam Yevikiya pidara Sar sankta swagat Vicit vishatu sakur kurpisu Tu somya atas servaso Dunia jusutu amsu berboso Sedasa tusum tusamso Karsan mujam Yesu miyam Rata tuja yiyam Yevikiya bidaram Sankta Swagat प्रार्थूया. देवा आमच्या दयाळ बापा, या पवित्र जेवणांत अमर जिविताची सुफळखुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय.
तिचे वरवीं ससनाचें तराण आमी जोडोंक पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. Votin tuka Krista sarkia boria golia दैविक मो शिकय तू आमका जुवांव पावल दुसऱ्या Votin tuka Krista sarkia boria golia दैविक मो शिकय तू आमका दैविक आकृत आमका उगडली चडवणेची महिमा शिकयली कुर्साचो गुडची जिविता इंडाक तुज्या दिली व्हड मेलपाक पावल दुसऱ्या वंदिता सरभोवतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैविक मो शिकय तू आमकां. सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पुंतळार आमी आयल्या. ह्या बागेवन सांता मुखांत आमचें जायते इरादे ताच्या मुखांत जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. त्या खातीर देवाक आतां आमी अर्गां दिवया. पंतावनां पुड करूंक साध्य जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत दुवेक बरी सैरीक मेळोवन काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर गोवाचें ब्रेन ट्युमर संपूर्ण बरेंपण मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. भो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे परी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांज जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका
आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जिवंक आमकां गुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमची जायती विनवणी आमी देवाक समर्पून दिल्या साबार जाणांनी तुमी तुमच्यो विनवण्यो हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पून दिल्यात त्यो सगळ्यो जुवांव पावल दुसरो जेजूतावन मागोवन धाडून दी म्हूण आमचें कालतें मागणें पुताक बरें काम मेळोवंक आनी सर वायटांतलें निवारूंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक बँकांत आशिल्ले रेकॉर्ड फाटीं मेळोवंक कुटुंबा संद्यांक पिडेतावन सुटका दुस्मानातावन सुटका मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक पांयांक बोळ मेळोवंक घराचे रेकॉर्ड एकल्यातावन फाटीं मेळोवंक घर जागो विकून वचोवंक आसच्यो अडकळी पयस जावंक बॅरिनांत एकल्याक 4 म्हयन्यांतावन काम ना ताका फावो तें काम मेळोवंक सर विज्ञान वारांतले राखून व्हरूंक एका जाग्याची RTC वेग्गी मेळोवंक भुरग्यांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक काम परमनंट जावंक आमाल पिवण येतावन एकल्याक सुटका मेळोवंक एका घरांत भाड्याची मनशां मेळोवंक एकल्याक क्रिएटिनाच्या समस्यांतावन बरेंपण मेळोवंक एका चल्याक आनी चलयेक बरें काम फावो जावंक एका स्त्रियेची पेंकडा दूख डायबिटीस गूण जावंक गल्पांत काम नातिल्ल्यांक बरीं कामां लाबोवंक 4 म्हयन्यांतावन काम सोदून आसचे एकल्याक बरें काम मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड नांवार जावच्याक बरी सैरीक मेळच्याक खातीर 8 जाणांनी मागलां एका भयणीचें शुगर नॉर्मल जावंक बरें काम मेळोवंक कुटुंबान बरेंपण मेळोवंक बरें कार्य जावंक एका चलयाक न्हिदेच्यो गुळयो नासतना बरी न्हीद पडोवंक एका चलयाक परगांवांत बरें काम मेळोवंक एका तरणाट्यान आमाल पिवणें सोडूंक कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक पुताक बरी सैरीक कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक बरी भलायकी गरबांचें येवजन सुफळ जावंक एकल्यान पदवी शिकाप बऱ्यान संपोवंक परिक्षेक तयाराय करच्या भुरग्यांनी परिक्षेन बरें फालितां छापणावंक परगांवांत काम करच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर बरी भलायकी कामाची भद्रती मेळोवंक दुवेची साखरी करच्या आवयक बरी भलायकी मोतीचें समाधान MBA शिकाप बऱ्या रितीन जावंक एका भयणीक आडांच्या समस्यांतावन बरी चिकित्सा बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां मुंबईत वस्ती करच्या एका भयणीक तिच्या पिडेतावन बरेंपण लाबोवंक पुताक बरी भलायकी दुवे जावयांक बरी भलायकी रीण फारीक करूंक साध्य जावंक आडाव दवरलें भांगार सोडोवंक साध्य जावच्याक बऱ्या भलायके खातीर मागलां पुताक बरी सैरीक मेळोवंक एक घरकाण घेवंक आनी आर्थीक अडचणी निवार उरच्याक एका तरणाट्यान शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार बऱ्या तरान शिकोवंक आनी ताका पार्ट टायम काम मेळोवंक दोगां भयणींक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण मेळच्याक एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन उर्बेन ताच्या आवय बापूयक काल जावन जियोवंक CFA परीक्षा बरोवचे एकल्याक परीक्षेन जैत मेळोवंक UK शिकच्या दोगांक थंयसर वा दुबईंत बरीं कामां मेळच्या खातीर मागलां आमी एक घडी बोर मौन रावया खंयच्यो विनवण्यो आमी घेवन एका ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जुवांव पावल मुखांत्र त्यो देवाक समर्पून दिया तूं आमकां पाव येवकरेस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तरणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मेरे देवाची माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुमयाचे नवे आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक
कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां तुवें गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशें वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. मोगाच्यानो ह्या पून तळार आज तुमी आयल्यात आनी एकामेका खातीर तुमी मागलां. तुमचो आमी उपकार बावडटाव. आयच्या ह्या बागी दिसा मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमकां अर्थभरीत प्रसंग दिवन ह्या प्राजिताच्या काळार आमची जिणी देवाच्या मोगाक सरी जाल्ली जावंक उलो दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो पून शेताचे रेक्टर तुमच्या समेस्तांच्या नांव्यान तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ दिल्ले आसात. मनोज पिंटो आनी रेशमा डी सिल्वा पेरार तांच्या कुटुंबाचो आमी मनापुरवाकी उपकार बावडटा. तांचेर आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां देवा तावन मागोवन धाडून दी म्हणून आमचें मागणें आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा मुर्तोम दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां जेवण दिल्ल्यांक आनी मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन बापान मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती दिवच्यो. आज आमकां जेवण वदाकसून दिल्ले मनोज पिंटो रेशमा डी सिल्वा फेरार. तशेंच आज मुर्तोम दिवन आमकां आदार दिला सेलेस्टीन मेंडोन्सा पेर्मुदे. सेलेस्टीन मेंडोन्सा पेर्मुदे. पेड्रिक फेर्नांडीस सान फ्रांसीस पयलो वाडो. हाल्सन सिक्वेरा सान जुजे वाडो. बेनेडिक्टा पिरेरा आनी कुटाम सान जुजे वाडो. सेलिन रेगो उर्वा. जॉन जी एल शेणई सान पावल वाडो. सविता पिंटो नित्यादार वाडो. प्रकाश पिंटो नित्यादार वाडो. प्लाविया फेर्नांडीस मुंबई. शांती डिसोजा सान पावल वाडो. डॉल्पी डिसोजा किरें. एलिझा क्रास्ता पंपई दुसरो वाडो. रिटा पिंटो. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. उबी रावात. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां अडेच घंटे तुज्या हजीरपणान सांगाता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. खरेंच मातसो वेळ प्राजिताचो आनी मागण्याचो वेळ म्हूण आमी जाणाव. आनी ह्या
बागी सुवाळ्यार आमी हांगासर तुजे मुखार उबी आसाव. तुवें आमकां जाणवायेन आनी प्रेरणान भरलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिविताचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी समेस्तांनी बाचाव जाय म्हण तुजी आशा. त्या देखून सोदोम आनी गोमोराक सांगलेलीं उतरां तुवें आमकां सांगलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी कालते जाल्यार वर्ते जातले म्हणून तुवें सांगलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां जेवणाचो वेळ येयलो. आमी सेवच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद मागता. हें जेवण आमकां घटायेन बरोवन मुखल्या करेजमाच्या दिसांनी चडीत मागणें करूंक, प्राजीत करूंक आनी जिणी बदलूंक आदार दिवं दी म्हण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आनी हांगासर असलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
बेगीन सांजे बापा आम्हा वसो विनंती कर बेगीन कसे करूए निवर आमच्या आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.